बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. स्वर्गीच्या बापा, आयज ह्या दिसाक हे सांजे तुवें आमकां ह्या जाग्यार हाडल्यान आमचे आंकवार मारीच्या पांयाची आनी जुजेवाजाची भक्ती करूंक तुवें आमकां हाडल्यान देखून तुका आमी दिनवासता. आनी ह्या वेळार ह्या जाग्यार पवित्र आत्म्याचें देणें देवय म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. हे आत्म्या बापाच्या, हे आत्म्या जेजूच्या, हे आत्म्या मोगाच्या, हें गीत करून आमी पवित्र आत्म्याक आमचे मदें येवकार दिवया. आमचे हात आमच्या मुखार आमी उक्ते दवरुया. जें कितें तुमी तुमच्या मनान हाडलां, आयज सायबीण माय मुखार कितें दवरूंक जाय तें तुमच्या मनान हाडात आनीक एक पावटी. पवित्र आत्म्या देवून ये आमचे सोवे. आनी हो थोडोसो वेळ आमी ह्या जाग्यार सारता आसतना बाग्योन जुजेवाज आमचो गोंयचो पूत जो बाग्योंतांच्या जम्यान ताका तुवें जागो फावो केला आनी आमचे मुखार एक देख कशी आमकां दिला. ताचें जिवीत आमकां आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक आनी जेजूचें खरें गोवाय जावंक आमकां बळ आनी कुरपा दिवं. तुजो आत्मो ह्या वेळार आमचेर तुवें देंवयला म्हूण आमी सोत मानता. ह्या वेळार तुजो आत्मो आमचे बरोबर आसा हें आमी सोत मानता. आमचे भितर सर, आमच्या कुडीन भितर ये, आमच्या कुडीच्या दर एका सांद्यान तूं भितर सर. आमचें मन, आमचें काळीज तुजेंच देखून तूं आमचे भितर यो म्हूण आमी मागता. पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं आमकां नितळ निर्मळ कर आनी हो वेळ आमी सारूंक तूं आमकां तुज्या आत्म्यान भर. हे आत्म्या बापाच्या, हे आत्म्या जेजूच्या, पावटी म्हणूया. हे आत्म्या बापाच्या, हे आत्म्या
जेजू तुका आमी आर्गां दिता दिनवासता कित्याक आमकां जण एकल्याक जुजे वाजाच्या गांवांत तुवें हाडल्यान जेजू तुका आमी दिनवासता आर्गां दिता कित्याक आमच्या जिवितांत तुवें जायतीं बरेपणां हाडल्यान जेजू आमी तुका आर्गां दिता वंदिता कित्याक आमचें जिवीत तूंच सांबाळटाय तूंच राखताय तूं आमचो सोमी तूं आमचो धनी म्हूण आमी मानून घेता आनी आमचें जिवीत तुज्या हातान आनीक एक पावटी घालता तुज्या आत्म्यान आमकां बोर ह्या वेळार तुजो आत्मो आमचेर खेरीत भाशेन देवय आनी तुज्या आत्म्याक आमी उक्ती रावूंक आमकां फावो कर दुनिया आमचे हात उक्ते करून आमी तुजे मुखार आनीक एक पावटी ह्या आमच्या आत्म्याक मोगाच्या आत्म्याक आमचे भितर येवकार दिता दुनिया आत्म्या बापाच्या आत्म्या जेजूच्या आत्म्या मोगाच्या आत्म्या मोगाच्या स्वर्गीच्या बापा आयज आमी चिखलेची पवित्र सभा तशेंच सान जासिंत आयलंडाची पवित्र सभा ह्या जाग्यार जमा जावन बागेवन जुजे वाजा बरोबर आमची यात्रा आमी चलता ह्या संवसारांत तुवें आमकां पाठयल्यान जेजूचे गोवाय जावं जेजूचे खरे आनी जिवे गोवाय जावं तुवें आमकां ह्या संवसारांत पाठयल्या जाल्यार आमचें जिवीत तुज्या हातान घालता जुजे वाजा बरोबर तें चलूंक तूं आमकां आयज फावो कर ताचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार हाडून आमी ही वाट चलूंक तूं आमकां दुनिया फावो कर आनी आमी सगळीं ह्या ल्हानशा जाग्यार बराबर मेळून एकवटान येवन तुका उलो मारता तो उलो तूं आयक आनी तुजो आत्मो आमचेर सगल्यांचेर आयज ह्या जाग्यार घोडी आमी सगळीं येवंक पावूंक ना तांचेर सगल्यांचेर दुनिया तूं पाठय हे आत्म्या बापाच्या हे आत्म्या जेजूच्या हे आत्म्या मोगाच्या Hallelujah, 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 hallelujah. Argan tuka Jesu, dinwas tuka Jesu, moima tuka Jesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. जुसेवास भाव भयणीनो कोणाच्या नावान शुभ वर्तमान परगट्टालो जुसेवास आमचो कोणाच्या नावान शुभ वर्तमान परगट्टालो कोणाचे शुभ वर्तमान ते जेजूचे शुभ वर्तमान तर जेजूचे शुभ वर्तमान जरी तर जुसेवास पर तुमच्या तोंडार जेजूचे नाव आहा खंयचे ते किती आहा तोंडार जेजू 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 जेजूचे नाव आमकां जायते बरेपण हाडटा आनी हे जेजूच्या नांवान जुसेवास जेन्ना मुखार चल्ला तेन्ना ताची भिरांत पयस जाली आमकां जायते पावटी भिरांत दिसता तुमकां भिरांत दिसता केन्नाय कित्याक लागून तरी भिरांत दिसता म्हाका पासून भिरांत दिसता आनी जितले पावटी भिरांत दिसता तेन्ना दोन ऑप्शन आहा भिरांतीन लिपोन रावपाचें नाजाल्यार ते भिरांतीचेर जैत व्हरपाचें तुमी कितें करता लिपोन रावता काय जैत वता जैत वता आमी सगळीं भिरांत जेन्ना आमचेर येता त्या भिरांतीचेर आमकां जैत व्हरपाक जाय आनी जरी तर आमी हे भिरांतीचेर जैत व्हरतले
जाल्यार आमच्याहून व्हडलो आमकां कोण तरी जाय. आमचेच वस्तोंगी जायना. म्हजेच वस्तोंगी जरी तर हांव मुखार सरत जाल्यार जायते पावटी तेच भिरांतीन हांव घडये पडटलो. पूण म्हज्याहून वयर जरी तर कोण आसा जाल्यार म्हजी भिरांत उणी जातली. तर म्हज्याहून वयर म्हणटा तेन्ना म्हज्याहून वयर जेजू आसा ताचेहून वयर आनी कोणाच्यान आसपाक जायना. देखून जेजूचें नांव आमची भिरांत पयस करता. जेजूचें नांव आमकां जायत्या देण्यांनी भरता. जेजूचें नांव आमच्या तोंडार हांसो हाडटा. तुमकां हांसपाक येता जेजूचें नांव घेयत जाल्यार? जेजूचें नांव आमच्या तोंडार हांसो हाडटा. ह्या वेळार दोळे धांप आनी फकत जेजूचें नांव तुज्या मनान हाड. आमुरकोच हांस. जेजूक तुज्या मुखार पडे. जेजू हें नांव जरी तर तूं तुज्या ओंठार घेयत जाल्यार तुका सोडवण फावो जातली. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. जेजूचें नांव तुज्या मनान घे. जेजूचें नांव तुज्या काळजान घे. जुजेबाजान हेंच केल्लें. जुजेबाजान जेजूचें नांव घेतलेलें. जेजूचें नांव अणभवल्लें. जेजूचें नांव तो जियेल्लो आनी जेजूचें नांव ताणें परगटलें. देखून जुजेबाज कोणाक भिवूंक ना. देखून जुजेबाज आयज भाग्योन. बरें, आतां दोळे उक्ते करात. जेजू काडला दोळ्या मुखार. हांसो येता काय रडोंक येता? हांसो येता. जुजेबाजाची खबर सांगता इल्लीशी. बसात. जुजेबाज न्हू खंयच्या गांवांत जल्मल्लो? बाणावली. बाणावली गांवांत जुजेबाज जल्मल्लो. गांवांत खंयचो? सांकवाडेचो. सांकवाडेचो बाणावली आपल्या मायच्या घरा जल्मल्लो. जाल्यार जल्मोन सांकवाडे ह्या गांवांत रावलेलो. बाणावली व्हडलो जाल्लो, हिंगाय व्हडलो जाल्लो म्हणल्यार जाता. इस्कॉलाक वयतालो ल्हान भुरगो आसतना. आनी ल्हान भुरगो आसतना तेका खंय देंवचार सोतायताले. भुरग्यांकूय देंवचार सोतायताले. तुमी केन्ना देंवचार पळयल्या? भूत म्हणटा तेका चोयल्या केन्ना? भूत म्हणटा ते केन्ना पळयल्या? आहाय भुतां आहाय. भुतां आहाय न्हू. देंवचार देंवचार वेगवेगळे तरेन आमचे मुखार येता. घोडे रूप घेवन येयना. घोडे मनशाची कूड घेवन येयना. थोडे पावटी बेस्तीच भिरांत. थोडे पावटी घोडे बेस्तोच आवाज. वो थोडे पावटी आमीच कितें ज्यो करण्यो करता तातूंतल्यानूय देंवचार येता. म्हणजे जें कितें आमी वायट करता तो देंवचार. जाल्यार हो देंवचार आदींतावन भोव आदींतावन जुजेबाजाच्या काळार पासून भुरगीं सोतायतालो. आनी भुरगींच एकामेकाक भिवयतालीं. आमची भुरगीं भिवयना एकामेकाक. जायते पावटी भुतांच्यो काणयो सांगता आनी भिवयता. भिवयना? जाल्यार भुरगींच जायते पावटी ह्यो भुतांच्यो काणयो सांगून वो मदेंच कोणाक भिवून कोणाक पांय घालून उडोवपाचें, मदें नासलेलेच उडी मारपाचें, हे भाशेनूय भिवयतालो. आनी खरेपणी देंवचार जुजेबाजाक पयस कोत्तालो ह्या भुरग्यांक कडलीं. कित्याक जुजेबाज जेन्ना धाकटो असो आहलो न्हू तेन्ना आपली आवय लागीं आनी आपल्यो ज्यो दुसऱ्यो आंटी अंकल बीन आहा तांकां फकत एक वस्त मागतालो. म्हाका काणी सांग. ताका काणयो आयकपाक बऱ्यो दिसताल्यो आनी काणयो सांगपाकूय बरें दिसतालें. आनी कसल्यो काणयो? कसल्यो काणयो आयकूंक ताका बरें दिसतालें? सायबीण मांयची भक्ती. थोडीशी एक्शन करूया. जेजू तुजें नांव म्हज्या पयलीं ओंठांचेर. जेजू तुजें नांव पावलां पावलांचेर. चलपाचें मातशें. जेजू तूं सकाळीं सकाळीं म्हणटा तेन्ना अशें करून मुखार आनी सांजेर म्हणल्यार सुर्या व्हरपाचो आनी सकल उडोवपाचो त्या वाटेन फाटल्यान. ओके. सकाळीं सांजे. आनी जेजू सदांच म्हजे थंय म्हणटा आसतना तुमी तुमकांच एंग मारपाची. आनी चिंतात की जेजून तुका एंग मारल्या म्हूण. केन्ना जेजून एंग मारल्या तुमकां? हॅज जीजस एवर हग्ड यू? ओके. सो आयज आनीक एक पावटी तुमीच तुमकांच दोराय. इजी.
जेजूचो हक घेवपाक व्हेरी व्हेरी इजी. हो रायट हात न्हू ह्या वाटेन लेफ्ट हातीन दवरपाक जायो, लेफ्ट सायडीक काळजाचेर, आनी लेफ्ट हँड आहा तो रायट हातीन हाडपाक जायो. दोन्ही बराबर करपाक जाय. मुकोडे मायक आहा देखून हांव करपाक जायना बराबर. हांव एक कोत्ता म्हण तुमी एक कोन्नाकाय. रायट हँड लेफ्ट सायडीक आनी लेफ्ट हँड रायट सायडीक, आनी जेजूचो उगडास कर. जालो जीजस हक. तर जेजू आमकां दोत्तलो. तर जेजूचें नांव आमच्या ओंठांचेर, जेजूचें नांव आमच्या पावलांचेर. सकाळी आनी सांजे जेजूचें नांव घेवया. ताळयो वाजोवया. Jesus, 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 Jesus só das mortes dai, Jesus só das mortes dai, Jesus só das mortes dai. Tudo agora dá. Jesus só das mortes dai. Feel the heart of Jesus. Jesus só das mortes dai. Jesus só das mortes dai. It is Jesus who is hugging you.
हालेलुया, 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 हालेलुया. आर्गां तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. जेजूचें नांव घेवन बरें दिसता. जेजूचें नांव घेवपाक न्हू जुजेवाद सारको हारपीट जातालो आनी देखूनच तो जेजूक मेळपाक वयतालो. तुमी जेजूक मेळपाक वयता? केन्ना वयता? मिसाक मेळपाक वयता. आनी खंय वयता? सांती साक्रामेंतान मेळपाक वयता. आनी केन्ना वयता? मागणें करपाक बसता तेन्ना, वेन यू प्रे तेन्ना तूं जेजूक मेळपाक वयता. आनी केन्ना वयता? जाले ओन्ली 3 ways. आफ्टर यू डाय. ओके, आफ्टर वी डाय वी वील गो टू मीट जीजस. ओके, आतां सद्याक लायव्ह आसतना पयलीं मेळया. लायव्ह आसतना आनी खंय मेळटा आमी जेजूक? कन्फेशन, कुमसार करपाक पातोक केल्ले आहा जेजूक मेळपाक वयता, कुमसार जाता इन सॅक्रमेंट्स. आनी खंय वयता जेजूक मेळपाक? दुयेंतीक भेट करता तेन्ना जेजूक भेटपाक वयता. बसाय, आनी एक काणी सांगता. जुजेवाज न्हू वाडटालो, व्हडलो जातालो, हे भाशेन धाकटो आसलो, व्हडलो जातालो आनी तेका हें जेजूचें नांव घेवपाक न्हू बरें दिसतालें. आनी न्हयच फकत जेजूचें नांव घेतलें आनी भुरग्यांक सांगलें आनी इवन तेंचे कोण व्हडले वडील आहा तांकां पासून शापोदां सांगतालो जुजेवाज. कसलीं शापोदां? बेस्तीन न्हू, पूण जेजूच्या नांवाची. आनी जेजूच्या नांवाची ही खबर सांगून सांगून जेजू ताचे एके भाशेन भितर सारको रिगलोलो. जाल्यार ह्या जेजूक भेटल्या बगर जायनासलें, जेजूक मेळपाक जाय आसलें, जेजूक मेळोंक दिसतालें परतून परतून. आनी सगळ्याहून बऱ्यांतली बरी खुणां वो बऱ्यांतली बरी वस्त जी आहा, एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी आहा जेजूक भेटपाची, जुजेवाज जाणा आसलो ती म्हणल्यार भोव पवित्र साक्रामेंत, युकरिस्ट, मिसाची भेट. कित्याक? मिसाची भेटेवून व्हडली मिलाग्रांनी खंयची आहा? मिसाचे भेटेवून आनीक व्हडली मिलाग्र खंयची आहा? ना. सो मिसाची भेट म्हणटा ती सगळ्याहून व्हडली मिलाग्र. कित्याक? त्या आल्ताराचेर खरो जिवो जेजू येता. आनी जुजेवाज हें मानतालो की खरो जिवो जेजू त्या आल्ताराचेर येता. जाल्यार खरो जिवो जेजू जरी तर ह्या आल्ताराचेर येता जाल्यार हें मीस जाल्या उपरांत मागीर जेजू खंय आसता? आमी सगळीं कुमन्यां बीन गेलीं आनी गेलीं घरा. मागीर जेजू खंय वयता? जेजू आसता भोव पवित्र साक्रामेंतान. ओके, हिंगा ना आमकडे, आमचे इगोर्जेन आहा. आमी कुमन्यां घेतल्या उपरांत संस्कारलेलो उंडो आसा तो म्हणल्यार द युकरिस्ट जो आहा तो आमी ताबेर्नाकलान दवरता. तर जुजेवाज येदोसो भुरगो आसतना जाणा आसलेलो की खरो जिवो जेजू जो ह्या आल्ताराचेर येयल्लो आहा होच खरो जिवो जेजू ह्या इगोर्जेन रावता, ताबेर्नाकलान रावता. तेका मेळपाक जाय आसलें. देखून जुजेवाज कितें करतालो? दिसभर बोवाळ चलता, दिसभर इस्कला वचपा जाय, दिसभर काम आहा, दिसभर सगळीं चोयताय. रातचो वेळ जेजू मागणें करपाक वयता तेन्ना केन्ना वयतालो? चडसो रात जाली, सगळें काम काबार जालें, बरो कांसार जालो, मागीर रातचो असो स्लो दोंगराचेर चडटालो. आनी तो आनी ताचो बाप, जेजू आनी जेजूचो बाप ह्या दोंगराचेर भोव करून चडसो आमकां जेजू रातच्या वेळार, सांजेच्या वेळार मागणें करता तो मेळटा. वो भोव सकाळीं उठून जेजू मागणें करतालो. तर हेंय बीन जिवीत जेजूचें जुजेवाज जाणा आसलेलो की जेजू खंयच्या वक्तार मागणें करता? रातच्या वेळार मागणें करता. देखून जुजेवाज रातचो जेजूक सोदूंक वयतालो. खंय वयतालो? खंय वयतालो जेजूक मेळपाक? इगोर्जेन वयतालो. खंयचे इगोर्जेन खबर आहा तुमकां? कितले फावटी आमी ही काणी आयकल्या. जाल्यार कुट्टाळेची इगोर्ज आमी पावल्या थिंगा सगलीं. थिंगा देर आहा इगोर्जेचें. तेंच देर आतांय आहा जाल्यार हांव नको, आहा खंय आतां. पूण कुट्टाळे इगोर्जेचें दार जुजेवाज जेन्ना येतालो तेन्ना आपले आपोण उगडटालें.
आनी जुजेवाजाक येवकार दिताले. येदोसो भुरगो, धाकटोसो भुरगो, पूण ताका येवकार दितालो हें दार उक्तें करून, आनी तो जेजू बराबर आपलो वेळ सारतालो. काय बरें न्हू. जेजूचें नांव अणभवलें. पयलीं तोंडार घेतलें, सगल्यांक सांगलें, भुरग्यांक सांगलें, आनी जीं कोण तेजी अंकल आंटी तित्यूव तिमाय आहा, कजन्स आहा, तांकां सगल्यांक जेजूचें नांव आनी ह्या साता भक्तांचें जिवीत तो सांगतालो. फकत उतरां न्हू, पूण आतां अणभवपाक जाय जाल्यार अणभवपाक खरो जिवो जेजू भोव पवित्र साक्रामेंतान आहा थिंगासर तो वयतालो. आनी तें म्हणल्यार आपल्या घरांतावन भायर सरून कुट्टाळे इगोर्जेन. गोर खूंय आहलें तेगेलें? सांकवाडे. चोयलां तुमी जुजेवाजाचें गोर? गोरा कुशी कितें आहा? आहा अजून? हय. त्या पणसाचेर केन्ना तुमी चडल्या? हात लायला पणसाक? हय. कित्याक वयता तितले फावटी आमकां बरें दिसता, हा वय जुजेवाज ह्या पणसा वयल्यान देंवतालो. चडटालोय जाल्यार खबर ना, चडटा आसतलो, लडूसू पोत्तून पावपा नाका, पूण ह्या पणसा वयल्यान देंवतालो आनी येतालो आनी मागीर जेजूक भेटतालो. आनी जेजूक भेटल्या उपरांत घोडये त्याच पणसा वयल्यान परतून चडटालो. कोणाक डिस्टर्ब करप ना. बरी वस्त न्हू. आनी आयज तुमचीं भुरगीं जर तर ते भाशेन लडू देंवलीं पणसा वयल्यान आनी गेलीं आनी मागीर परतून येयलीं, तुमी ओगी रावतलीं? वा म्हणटलीं, बरें म्हणटलीं ना. आयज घोडये आमचीं भुरगीं पणसा वयल्यान देंवत जाल्यार आनी खंय पावपाक शकताय. आमकां भिरांत आहा. आमकां देंवचार तांकां घेवन वचपाक शकता नाका जाल्ले सुवातांचेर. देखून आतांच्या भुरग्यांक पणसा वयल्यान देंवना जावपाक चडशे जाणांच्या आमच्या घरा मुखार पणस ना. पूण जो पणसा वयल्यान देंवतालो म्हणजे झाड. आतां मातशें इल्लोसो एनवायरमेंट उगडास करया. पणस म्हणल्यार पणसाचें झाड म्हणल्यार एनवायरमेंट. जुजेवाज आपल्या हो एनवायरमेंट आहा, सृश्टी आहा, झाडां पेडांक लागीं आहलो. नाजाल्यार ताका पणस सोडोवपाचो. तर पणसा कडेन पयलीं फ्रेंडशीप केल्या शुवर, झाडां कडेन फ्रेंडशीप केल्या आनी त्या झाडा वयल्यान थावन देंवन येवन तो जेजूक भेटतालो. आयज आमच्यान आमचे सृश्टींतल्यान जेजूक भेटपाक जाता? देवाक भेटपाक जाता? पवित्र पुस्तकान कोणूय मेळ्ळा तुमकां असलो जो झाडाचेर रावन जेजूक पळयतालो, जेजूक भेटतालो? जाक्यूस. जाक्यूस म्हणलेलो एकलो आहलेलो लांब. ओके बरें, सॉरी, मोडयेलो, धाकटोसो मोडयेलो. ओके, जाक्यूस आंगान मोटवो आहलो. जाक्यूसाक केन्ना जेजू मेळ्ळलो ना? ओके, मागीर मेळ्ळलो. मेळचे पयलीं तो केन्ना मेळोंक नाहलेलो. पूण जाक्यूसानूय जेजूची खबर आयकल्ली की जेजू म्हणलेलो आहा, नाजारेतचो थवयाचो पूत, बऱ्यो बऱ्यो मिलाग्री करता, टॉप क्लास सारको. हे दुसरे जे आमचे टिचर जे आहा, दुसरे शिकोवपी आहा, फारिजी धर्मशास्त्री आहा, ते कित्या उपकारनाय तेजे बगलेक. कितें उलयत रे तो जेजू. आनी उलयताच न्हू, तो बेश्तो हात उलयता आनी बरो करता. हे लोक उलयतालो हे भाशेन की तो हात लायता बरो करता. इवन मरे तेणें मेल्ल्याक पासून जिवन केलो. मेल्ल्या पासून जिवन केलो कोण तर तो शी. आनी तेजे बगले सगळे वयताय. कोण? बरे मनीस वयताय, पाडे मनीस वयताय. घोडये जाक्यूवान म्हणलें म्हाका चान्स आहा. कित्याक? हांव कोण? हांव फादर न्हू. जाक्यूस कोण? जाक्यूस टॅक्स कलेक्टर, दंड वसूलदार. आनी दंड वसूलदार म्हणटाय ते व्हडले पातकी, पयशे केन्ना नाडटाले. आनी जाक्यूस जाणा आहलो आपणें नाडले जायते जाणांक. जेजू म्हाका घेतलो, म्हाका चान्स आहा. हो टॉप क्लास कोण तरी आहा, थवयाचो पूत, बरें उलयता, तेज्यावन बरें कोण उलयना, तो हात लायन बरें कोत्ता, मेल्ल्यांक पासून जिवन कोत्ता, तेजे बगलेक म्हाका चान्स आहा. हें घोडये जाक्यूसाक जालें. आन्सर कितें? समज तुमकां मेळ्ळो जाक्यूस आनी हें तुमी सांगलोलें सगलें जाण मरे जाक्यूस चोय जेजू रे येयलो आहा, येवपा आहा अशी. आनी तुमकां समज विचारलोलें म्हाका चान्स आहा, कितें सांगपाचें जाक्यूसाकू?
आं यो आनी चोय. ओके हांव वयताय तूं येताय. आज आम वयताय सांकवाडे तूं यो आनी चोय. तुजे वाजान हात लायल्या लायलो, आमचे पासत मागल्या मागलें. तूं यो आनी चोय. आयज तुजे वाज कितें तरी कोत्तोय दिसता तुमकां तुमचे पासत. तुमी आतां दीस हो आयज एक्चुली आमगेले हो शेड्युलाच्या भायर अकस्मात आमी हिंगासर येयल्या आयज जुजे वाजाची भक्ती करपाक, जुजे वाजाक एक खेरीत मान दिवपाक आनी तेचे वरवीं आमी जेजूचो आनीक अणभव घेवपाक. जाल्यार जुजे वाज आयज तुमचे पासत कितें तरी कोत्तलो. हय शुअर वयता म्हणल्यार उगडास दवरा, कितें तरी कोत्तलो. कितें कोत्तलो खबर ना, पूण परतून जाक्यूस म्हागच्यान आहा. म्हागच्यान आहा म्हूण थिंगा तुमगे जबाब कितें यो तुंय बीन यो सांकवाड या आनी थिंग चोया कितें जात तें. आनी जाक्यूसान कितें केलें. येवपा जाता तुमचे बराबरी. येवपा जाता. बसीन जागा आसलो, गाडयेन जागा आसलेलो. आवय हेंचे बराबर गेल्यार लोक खबर कोत्तलो म्हज्यो. ओके वयता आसतना बसीन तर गेलीं जाल्यार बसीन सगळीं कांतर म्हणटाय ती म्हजेरूय म्हणटलीं. ओके म्हाका चाडयतलीं, म्हाका ट्रोल कोत्तलीं. ताका लागून भिरांत. कित्याक हांव एक दोंड वसूलदार आनी एक दोंड वसूलदार कसो हांव एक पातकी. म्हणटच पातोक आनी जेजू बराबर वचना. पातकाक आनी जेजूक पडना. जुजे जाक्यूसानूय घडये समजून घेयलें पातकाक आनी जेजूक पडना. पूण चान्स आहा जाल्यार झाडा कडेन विचारया. झाड घडये सांगतलें, कित्याक झाड परतून जबाब दिवपाना. ह्या मनशा कडेन विचारलें फ्रांसीस चान्स आहा रे म्हणल्यार तुका लज दिसना रे येवपाक. तूं सगळें कलेक्शना पयशे काडत मरे. जेजू बोले येवपा सोदता. सो त्या पासत फ्रांसिसा कडेन विचारूं ना, झाडा कडेन विचारलें. खंयच्या झाडा कडेन. खंयच्या रुमडीचें झाड आसलें ते झाडा कडेन विचारलें म्हाका चान्स आहा. लोकां कडेन बीन विचारलें तेणें म्हणलें यो आनी चोय. ओके लोकां कडेन विचारलें यो आनी चोय. येन चोवपा साहेबाक गट्स नाय, कित्याक हांव पातकी, हांव सारको नापिड्यार जातलें. झाडा कडेन विचारलें म्हाका चान्स आहा. झाडान कितें म्हणलें. बरें कितें म्हणलें तें बेश्टें उगडास करया. आमकां स्टीवन आदार करतलो. उबी रावताय. आंगान मोठवो तो रुमडीच्या झाडार चडून तो जेजूक पळोवंक सोदतालो. बरी आमी एक्शना. जाक्यूस आसलो आंगान मोठवो तो रुमडीच्या झाडार चडून तो जेजूक पळोवंक सोदतालो. हिंगा आनी मागीर त्या वाटेन जेजू येयलो. एज द सेवियर पास थ्रू द वे he looked upon the tree. खंयची ट्री. रुमडीचें झाड. ज्या झाडाक जाक्यूसान विचारलें म्हाका चान्स आहा आनी झाडान म्हणलें यो वयर यो. सकयल रावन घडये चान्स पडपाना, कित्याक लोक लूट कोत्तलो. त्या पासत तूं यो वयर यो रुमडीच्या झाडार. आनी तो रुमडीच्या झाडार चडलो. आनी जेजून कितें म्हणलें तें आतां आमी म्हणया तेजे बराबर.
looked up on the tree and said, Zacchaeus, बेगीन देऊन ये. I'm coming to your house for tea. As the Savior passed through, he looked up on the tree and said, Zacchaeus, बेगीन देऊन ये. I'm coming to your house for tea. जाओ गेला जाओ गेला. Zacchaeus झाडावर आलो. जेजू सकल आलो. जेजू मध्ये आणि झाकिवसामध्ये एक झाड. खंयचें झाड? झाडां आमकां गरजेची. देखून फ्रांसीस झाडां कातूंक नाका, आनीक रोय झाडां. झाडां रोयत जाल्यार आमच्यान देवाक कनेक्ट जावपाक जाता. तर झाडां रोवन आमी जर तर जेजू कनेक्ट जाता, आमी कितली पातकी पासून आहा जाल्यार चान्स आहा झाडा कडेन विचार आनी झाड तुका सांगतलें. तेन्ना झाकिवसा भाशेन आमी सगळीं धाकटीची मोडयेलीशी जाल्ल्या देखून आमी भोगया दॅट वी फील लायक झाकिवस. Zacchaeus, बेगीन देऊन ये. I'm coming to your house for tea. As the Savior passed through the way, he looked up on the tree and said, Zacchaeus, बेगीन देऊन ये. I'm coming to your house for tea. I'm coming to your house for tea. I'm coming to your house for tea. तर जेजून ताका सांगले, हांव तुमगेर येता. पळय रावतलो काय देंवतलो? बेगीन बेगीन देंवलो. बेस्तो न्हू, सोका न्हू. चडटा आसतना घडये मातशें सवकास चडलो, पूण देंवता आसतना हांव तुमगेर चायेक येता म्हणनाका घस्स करून देंवलो सारको. समज जेजून तुमकां म्हणलें हांव तुमगेर चायेक येता जाल्यार कितें कोत्तली? लुईजीन तुका सांगलें आयज हांव चाये तुमगेर येता, कितें कोत्तलें? घस्स करून देंवतले आनी बेगीन बेगीन वचून चाव कोत्तले. जेजूक तुमच्या घरान घेवपाक तुमकां हुशी आहा, गरज आहा. खुशी आहा ती बरी आहा, गरज आहा. झाकिवस कित्याक चडलेलो? झाकिवसाक गरज आसलेली, जेजूक गरज आसना. झाकिवसाक गरज आसलेली हे सगळे जे सांगताय न्हू जेजू विशीं आनी तेजे मिलाग्री विशीं आनी कितें कितें जाय तें सांगता तें तेका अणभवपाक जाय आसलें. आनी म्हाका चान्स आहा म्हणटा तें तेका भोगपाक जाय आसलें. तो चान्स तेका घेवपाक जाय आसलो. देखून तो झाडार चडलो सोका आनी घस्स करूनय बीन देंवलो आनी बेगीन बेगीन जेजूक घेवन आपणाच्या घरा गेलो. तेका गरज आसलोली. तुमकां गरज आहा? खरें आहा? ओके, इल्लोसो वेळ दोळे धांपात आनी चिंतात कित्याक जेजू जाय तुका? तुज्या घरान तुका जेजू कित्याक व्हरपाक जाय? Why do you need Jesus in your house? आनी जरी तर तुमकां जेजूची गरज आहा ह्या वेळार लुवान तोच प्रश्न विचार, म्हाका चान्स आहा? तेणें झाडाक विचारलें. तुवें विचाराय झाड तुका सायबीन माय आवर लेडी ऑफ हेल्थ हे इगोर्जेन आमी आहा. आदली इगोर्ज मोडल्या पूण सायबिणीक भेटयलोली भलायकेची सायबिणीक. हे आमकां झाड. जुजे वाजाक विचार, जुजे वाज एक झाड. ह्या झाडा वयल्यान तूं जेजूक भेटूंक वयर चडूंक शकता. म्हाका चान्स आहा? आय नीड जीजस. म्हाका जेजूची गरज आहा.
आय वॉन्ट टू एक्सपिरियन्स जीजस. म्हाका अणभव घेवपाक जाय जेजूचो. म्हाका ताचें उतर आयकूंक जाय. म्हाका ताची पेकोवणी भोगूंक जाय. म्हाका म्हजे प्रश्न जेजू लागीं सुटावे करूंक जाय. आय नीड जीजस. चड झाडार आनी ह्या झाडार तूं वयर आसतना जावं तो जुसे वाज वा जावं आमची सायबीण माय तुका झाड कशी जाल्यात जाल्यार तोच प्रश्न तूं विचारून आहा तेन्ना जेजू सकयल येता. जाकेवसाचे सुवातेर तुका घाल. गीत परतून गावया आमी जाकेवसाच्याच नांवान. पूण जेन्ना जेजू तें नांव घेतलो जाकेवसाक उलो मारून तेन्ना तूं तुजें नांव घे. जाता तितल्या व्हडल्यान घे. शाउट एट द टॉप ऑफ युअर वॉयस. वयर उरलो. कोणाक उलो मारपाचो? As the Savior passed through the tree and said, "Well, Max, बेगीन देऊन ये. I'm coming to your house for tea." As the Savior passed through the he looked up from the tree and said, तुझे नाव इसोन नाका. नाव इसोल बाबा. तुझे नाव कितें? काल. काल खंय म्हणपाक जाय. As the Savior passed through the way, he looked up on the tree and said, बेगीन देऊन ये. I'm coming to your house for tea. As the Savior passed through the way, he looked up on the tree and said, I'm coming to your house for tea. Zacchaeus, Zacchaeus, I'm gonna go to work. I'm gonna go to work. उमडीच्या झाडार चढून पंचवीस कोरसो आलो. Zacchaeus, I'm gonna go to work. I'm gonna go to work. आणि उमडीच्या झाडार चढून पंचवीस कोरसो आलो. As the Savior passed through the way, he looked up from the tree and said, बेगीन देऊन ये. I'm coming to your house for tea. As the Savior passed through the way, he looked up from the tree and said, बेगीन देऊन ये. I'm coming to your house for tea. I'm coming to your house for tea. I'm coming to your house for tea. Hallelujah. 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 आर्गां तुका जेजू. दिनवास तुका जेजू. महिमा तुका जेजू. पावलो जेजू तुमगेर मेळ्ळा जाल्यार जेजू जेन्ना पावलो तेन्ना जाकेवसान कितें केलें? घस्कून चाव केली. पयली जेवण केलें. बेस्ती चावूच न्हू. जेवण केलें. दुसरे जे पातकी आहले तेजे सारके म्हणजे दोंड वसूलदार आहले तेंकांय आपयले. ये चान्स पडलो आमकां आतां की जेजू आमगेर येता. जेजू आमगेर पातक्यांगेर येता आनी होच चान्स तुमकांय आहा. झाडार आनी चडपा नाका. यो हांव झाडार चडोन येयलो. ये ते बीन येयले आनी ते सगल्यांच्या उजीर जाकेवसान एक बरीशी खबर सांगली. खंयची ती?
कुमसार पयलें कुमसार दिसता म्हाका तें चड करून. तेज्या पयलीं आनी कोण कुमसार जाल जाल्यार हांव नको. तेणें आपणाची पातकां मानून गेलीं. जेजू हांव पातकी सायबा, हांवें नागोयलय, हांवें फटोयलय, हांवें सुबेज गेलय दुडू. टॅक्स आहलो तो गेला पूण सुबेजूय गेले. सामकें वेरी बॅड मानून गेले तेणें आपणाचें कुमसार. सो कुमसाराक जेन्ना आमी वयता आतां म्हणलां आमी वेर डू वी मीट जीजस, आमी जेजू खंय भेट्टा? कुमसाराकूय म्हणलां तुमी. वय तर हे कुमसारान जाकेऊस जेजूक भेटलो आनी तेणें सांगलें सो हें हांवें वायट केलां. आनी रोखडोच दुसरो भाग कुमसाराचो हांव निचेव कोत्तां. कसलो निचेव? ओके, आमी निचेव कोत्ता चडसो सिंपल. ह्या फुडें आनीक पातोक कोन्ना जावपाक हांव वावुरतलों. आय वील ट्राय माय बेस्ट नॉट टू सीन अगेन. पूण जाकेवसान जें कितें सांगलोलें तें मातशें इल्लेशें बियॉन्ड. कितें तें? जेंकां हांवें नागोयल्याय फटोयल्याय तांकां हांव 4 पावटी परतून दितलों भरपाई. चल्लोलें एकू पावटी दिल्यार पुर्ण आहलोलें. 1 रुपया चल्लो जाल्यार 1 रुपया परतून दिल्यार जालें ना. पूण जाकेऊस आपणाचे दुखीक लागून आपणें 1 रुपया चल्लोलो देखून त्या मनशाच्या घरान घडी कितें तरी उणें पडलां. तांकां घडी जेवपा मेळो ना. तो 1 रुपया चल्लो देखून हांव आतां भरपाई कोत्ता आसतना सुबेज दितां, चौपट परतून दितां 4 पावटी. म्हणल्यार कळ्ळें आमकां जाकेवसान कितली गिरेस्तकाय एकठांयल्ली, कितल्या जाणांक नागोयल्ले. पूण नागोयल्ले तेमी सगळें आतां कुशीन चल्लें कित्याक? मानून घेतलें कुमसार. आनी ह्या कुमसारान तो जेजूक भेटलो आनी जेजून मागीर म्हणलें आयज ह्या घराक तारोण आयलें. आयज ह्या घराक तारोण आयलें. कुमसाराच्या साक्रामेंतान जेजू जरी तर आमकां भेटता आनी तितून आमी आमचें पातक ओडकून घेता, तेचें बोगसणें मागता आनी वयल्यान आमी निचेव कोत्ता जाल्यार जालें. ह्या घराक आयज तारोण आयलें. हें सांगा येता कोणाकू? जे सारके व्हडले व्हडले चोर आहाय न्हू तांकां आमी सद्दां शिराप घाताय चोर 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 म्हूण. केन्नाय मेळत जाल्यार सांगाय चान्स आहा बाबा तुका. झाडार चडत जाल्यार चान्स आहा. कुमसार जाव, बोगसणें माग, मातशें इल्लेशें डबल टिबल दी. कोणा फटयले नागोयल्या तेंगेल्यान दी पत्तें. चान्स आहा. तेन्ना जेजूचें उतर आयकूंक येतलें. कितें तें? आयज ह्या घराक तारोण आयलें. बसायात. आयज ह्या घराक तारोण आयलें म्हणटा तें तारोण तुमकां जाय? मेळटलें अशें दिसता तुमकां? जें तारोण आहा तें तुमकां मेळटलें. वय जाल्यार हें तारोण मेळपाक आमी जेजूच्या पांयांशी येवपाकूच जाय. परतून जुजे वाजाची खबर सांगो आनी सांगो. ओके, 1667 वर्साक दिसता म्हाका चड करून. चॅक कोत्ता मोबायलाचेर. 67 मरे 1667 न्हू. नंबर म्हाका बरें उगडा आसून देखून हांवें कॉपी मानाडल्या. कॉपी मारला तें वाचता जाल्यार म्हाका ओकलूय घालपाक पडटा. इंग्लिशीन आहा वाचता तें म्हाका बाय हार्ट कोणना ती. बाय दीज प्रेझेंट्स लेट ऑल दी एंजल्स, men and creatures who read this deed of bondage know that I, Father Joseph Vaz, sell and dedicate myself as a perpetual slave of the Most Holy Virgin, Mother of God. I do this by a free, spontaneous and perfect donation called by the legislators irrevocable inter vivos. I dedicate my person and my goods in order that she may dispose of me
and my goods according to her good pleasure as my true and lawful mistress. And since I hold myself unworthy of so great an honor, I beg of my guardian angel, of the glorious patriarch Saint Joseph, the most loving spouse of this sovereign lady, and the saint of my name, and of all the celestial inhabitants, to obtain from her a place for me in the number of her slaves, and in order that this may be unalterable and true, I subscribe to it my name, and would wish to have it signed with my heart's blood, made in the church of Sankwal, at the foot of the altar of the Virgin Mother of God, Lady of Health, this the 5th day of August, feast day of the same lady under the title of Our Lady of Snows, in the year 1677. Or deed. आता आमी जायते जाण डीड बरयता न्हू, भोव करून आमगे दीस जेन्ना जाताय फंडा वचपाचे डीड बरोवपाक पडटा. पेरंट्स जी आहाय आपल्या भुरग्यां पासत हुंची प्रॉपर्टी कोणाक मेळटली, हुंच्या घराचो कुडको कोणाक, आनी हुंचें झाड हुंच्या चेड्याक, तें बरयन दवरपाक जाता. आनी मागीर तेजेर स्टॅम्प पडटा, तो डीड जाता. तेसलो डीड लिगल डॉक्युमेंट जुजेवाजान केल्लो, आनी जुजेवाजान ही चीट बरयल्ली, डीड ऑफ बॉन्डेज. आय एम अ स्लेव, हांव आंकवार मारयेचो गुलाम. गुलामपणाची चीट 1677. उगडास दवर स्टीवन. 1677 5th ऑगस्ट. कोणाय फेस्त आसलें? आवर लेडी ऑफ सॉरोज. स्नोज. ओके बरें. आवर लेडी ऑफ स्नोज. तुमी आयकोताय, कळ्ळें म्हाका. आवर लेडी ऑफ स्नोज ह्या फेस्ता दिसा जुजेवाजान ह्या जाग्यार, आतां आलतार एग्जॅक्टली खूंय आसलो तो हांव नोको, कित्याक जुजेवाजा बरोबर हांव येवना, पूण हिंगा ह्या इगर्जेन भितर येवन आपली चीट तेणें बरयल्ली. आनी ह्या पासत ह्या जाग्यार आयज आमी आहात जाल्यार हें धाकलें कपेल बांदलां. मागीर ह्या धाकल्या कपेलान आसपाक आमकां भाग, व्हडलें भाग. स्पेशली जेन्ना आतां आमी सगल्यो वस्तू चिंतले, कित्याक येयले आमी हिंगा, कितें सांगपाक सोदताय मारयेक, कितें सांगपाक सोदताय जुजेवाजाक, कितें सांगपाक सोदताय जेजूक, हें सगलें समजल्या उपरांत आनी आमी जाकिवसा बराबर झाडाचेर वयर चडोन परतून सकयल देंवन च्या पिली न्हू. सगलीं पिल्याय? हय, सगलीं च्या बाव पिवन जाल्या उपरांत आमचो निच्यो आमी जेजूक सांगता तेन्ना ही चीट जुजेवाजान बरयल्ली त्या सुवातेर आमी आसाव. आनी हे सुवातेर रावन घडये आयज आमी चीट बरयना, डीड ऑफ बॉन्डेज करना घडये आमी. करपा हुशी आहा तुमकां? आमची लिजन ऑफ मॅरीची भुरगीं आनी तरणाटी आनी वाडलोलीं आहा त्या ग्रुपान आहा, दे से वी आर लिजन्स ऑफ मॅरी. आमी मारयेची फौज. गुलाम म्हणनाय ते, गुलाम म्हणटाय रे ना, आमी मारयेची फौज. जाल्यार जुजेवाज मारयेचो गुलाम. तूं कोण जावपाक सोदता? गुलाम जावपाक सोदता, फौज जावपाक सोदता, काय जेजून म्हणलें ते भाशेन हो तुजो पूत, ही तुजी धूव, ही तुजी आवय? तूं कोण जावपाक सोदता तूं डिसायड कर. आनी कोणें सांगोन न्हू. पादविगारान सांगलें म्हूण तूं फौज जालो जाल्यार फौजेची वाट लायन उडयतलो, फौज पिड्यार. पादविगार सांगता म्हूण तूं जरी तर गुलाम जालो जाल्यार जिवीतभर तूं पादविगाराचें पहाड पडो, पादविगाराचें पहाड पडो म्हणटा आपणा त्रासांक आयलो. पूण तुजेच वस्तूंगी ह्या वेळार तूं कोण जावपाक सोदता सायबीण मांयचो? हे जाग्यार जे आमी आसा, जुजेवाजान आपली गुलामपणाची चीट बरयल्ली. तूं ह्या वेळार सायबीण मांयचे लागीं उलय. जोण एकलो ह्या वेळार आनीक एक पावटी आमचे दोळे धांपया. आनी तयार जावया आमी आतां जेजूक आमचे मदें हाडपाक. आनी जेजू आमचे मदें जेन्ना येता
तेन्ना ताका भेटया, ताचे लागीं उलोवया जुजेवाजा बरोबर. आमी ही आमची फुडली वाट चलुया. आनी जुजेवाजा बरोबर आमी फुडली वाट चलता आसतना जाता जाल्यार तुमच्यान भोगून घेयात. फील प्रेझन्स ऑफ जोझफ वाज. भाग्योन तो स्वर्गार देवाच्या सगल्या दुतां बरोबर तोय आहा. सायबीन माय बीन त्याच देवा बरोबर आहा. जाल्यार तांकां ह्या वेळार तुजे भोगलेक तूं भोगून घे. फील देयर प्रेझन्स. Sacramento.
साक्रामेंतान रावलेल्या जिव्या जेजू, तू आमचो देव, तू आमचो धनी. खरेपणी ह्या पवित्र संस्कारान ह्या वेळार ह्या जाग्यार आजीर जालाय म्हूण आमी स्वत मानता. काळजाचे खोलायेंतल्यान तुका पळयोवंक, तुका भोगूंक, तुका अणभवूंक आमी आयज ह्या जाग्यार आसा. आमच्या आस्कार्या सांत जुसेवाजाचे बरोबर ही आमची भावार्थाची वाट आमी चलता. तुज्या पांयाशी आमचें जण एकल्याचें जिवीत आयज आमी हाडटा जेजू. सगल्या मनान, सगल्या काळजान, सगल्या बळान, सगले सुक्तेन आमचें आख्खें जिवीत, आमच्या आख्ख्या गोरब्याचें जिवीत, आमचे फिरगोजेचें जिवीत तुज्या पांयाशी आमी दवरता. सगलो नमस्कार, सगली महिमा, सगली वंदन आनी स्तुती तुकाच फावो. ह्या पासत आमची मान खोल बागावन तुका आमच्या देवा, आमच्या दुनिया आमी पोरनिपाट आनी नमस्कार करता. Namaskar tuka kurta, mogamco tuka dita. Namaskar tuka kurta, mogamco tuka Namaskar tuka kurta, mogamco tuka dita. Namaskar tuka kurta, mogamco tuka dita. म्हज्या देवा, म्हज्या सुम्या, ह्या पवित्र संस्कारान तू खरेपणी हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता. जाकेउसा भाशेन आमची वाट आमी चलूंक, सगली आमची चुकी
आमची पातकां, आमच्यो असोक्तायो दुनिया आमी मानून घेता. तुज्या पांयाशी आमकां काकलूत मेळटा, तुज्या पांयाशी आमकां भोगसणे मेळटा. खास्त न्हय पूण आशिर्वाद मेळटा. हेच मनान दवरून ह्याच भरवशान जेसू म्हजें सगळें काळोखी जिवीत तुज्या पांयाशी दवरता. म्हजें असोक्त जिवीत दुनिया तुज्या पांयाशी दवरता. त्या कुरपेच्या झाडार चडूंक म्हाका आदार दी. म्हाका चान्स आसा, म्हाका सोयेग आसा, म्हाका आशिर्वाद मेळूंक शकता, म्हाका पेकोवणी मेळूंक शकता. म्हज्या प्रश्नांक जो मोठो प्रश्न, ह्या प्रश्नांक जबाब मेळूंक शकता. Can I get solution to my problem, Lord? म्हजें जिवीत बदल, नवें जिवीत म्हाकाय दी. नव्या जिविताक वेंग मारूंक म्हाकाय फावो कर. तुज्या पांयाशी हें म्हाका फावो जातलें म्हूण म्हाका भरवसो आसा जेसू. ह्या पासत तुज्या आवयच्या पांयाशी, तुज्या भक्ता जुजेबाजाशी तांच्या हाताक धरून तुजे लागीं सगल्यो म्हज्यो चुकी भोगोस आनी म्हाका नवो मनीस कर म्हूण मागता. Make me new, Lord. Change my heart. Change my mind. Change my ways. Change my attitudes. Change my philosophy of life. सगळें बदल आनी तुका जाय तसलें तूं कर. जाकेवसा भाशेन म्हाकाच तुज्या हातान घालता. खुशाल जाता. म्हजें जिवीत बदल. सगल्यो तुज्यो चुकी, तुज्यो असोक्तायो ह्या वेळार जेजूच्या पांयाशी दवर. तो तुका बक्षिता, तो तुज्यो चुकी काडून उडयता. ह्या पातकांक लागून तुजेर जी खास दिवपाची आसा तो ती निवारता. चेंज माय हार्ट, ओ लॉर्ड. Change my heart, oh change my heart, oh Lord. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh Lord. Make it ever new. Change my heart, oh Lord. May I be like you. जाकेवस देवून ये. हांव तुमगेर येता. जाकेवस देवून ये. हांव तुमगेर येता. जेजू ह्या वेळार तुज्या काळजान, तुज्या घरान, तुज्या वाड्यान, तुज्या वावरान येता.
जेजू आयलो तेन्ना जाकेऊस खुशाल जालो. ह्या वेळार तुयी खुशाल जाव खरेपणी हो जेजू तुज्या जिवितान येता असो तुका दिसता जाल्यार, इफ यू कॅन फील हिम कमिंग टू युअर लायफ, कमिंग इन टू युअर हाऊस, इन टू युअर वर्क, in all that you do and all that you be, if you believe that Jesus is coming, be happy, feel him. आणि हेच खुशालकायेन ह्या वेळार तुमकां दिसता त्या प्रमाणे तुमची मागणी उबारात. देवाक आर्गां दिवन, दिनवासून, निच्यो करून जाय तसले तुझे मागणे व्हडल्या तड्यान ह्या सुवातेर जुसेवाज साहेबीन मायक आपली गुलामपणाची चीट बरोवन आपल्या काळजांतल्या रोगतान ती बरोवंक सोदी. ही सुवातेर रावन तुझे मागणे उबार. जावं तें आर्गाचें, दिनवासणेचें वो निच्यो करपाचें, वो जावं तें विनंतीचें मागणे, सगल्या विस्वासान, सगल्या भावार्थान तुझे मागणे व्हडल्या तड्यान जेजूक उबार. Tukat Bapa Surmose Vida Duka Egare Tukat Bapa Surmose Tuzeste Gurgashe Moje hadye, moje maige, swigar kurata koshe, tuzo muy orgullo, shukobar, soleantiru, tugas baba. उपकार करून तुमची मागणी व्हडल्या तड्यान तुम्ही करची.
Mojipira Hadito Mondo Jatin dan Kapapa, Gaito Kosto Sanjesu, dan Nawang Kusasan Di Muda Cikitan Kusasan Nanjesu, Sopi Gori Gas Maka Lain Jesu, Maka Pekoi Jesu, Ika Kusigaya, Tu Maka Pekoi, Nove Jiri Pauko, Nu Sita Jesu Muga Jesu Tuga Wau Koro, Ampovi Mujirana Biata Tenna, आशीर्वाद क्या देने में बहुत खुशी तो लोग साथों वाव करो मोबाइल से तो आशीर्वाद का अनेक एक मिले बच्चों से या मुझे भाव गुना गाँव हॉस्पिटलों गाँव दारानी बच्चों तक संकेत तो बोल बोल आशीर्वाद का बात जवाब जगन्नाथ तो हम काम पास संग न पाए आप बेटी कोड़े आप ताजी माई कोड़े मोगरे माई आशीर्वाद भक्ति होते एक वाला बच्चे एक पूजा के एक करना चाहते आशीर्वाद क्या देने में हम काम बोलते पूजा पड़े मुझे सुख गे मुझे दुख गे तोलमोले यादी साचे बाबुळाची चाकरी करून खुशाल काय तुझी वाटून तुकाच बापा सोचे दिता तुका एकाने तुकाच मोगाव सोचे तुझेच ते गोरगाचे मोगाळा जेजू ह्या जाग्याचेर आनी गोंयचे सृश्टीचेर जायत्या जाणांची वायट नदर आसा सायबीण माय तूं जशी आमकां राखता तशें ही सृश्टी आमची गोंयची जमीन ही भावार्थाची जमीन क्रिस्तांवपणाची जमीन कशी जेन्ना आमी राखता तेन्ना एकवटान सगळे धर्म एक जावन ही जमीन राखूंक तूंच आमकां आदार दी आनी जेजू लागीं माग म्हूण आमी मागता म्हजें मन गे विसोवे गे काळजांतले पावनावडे सौत्या म्हजी आनी खुशी बेतोडी सोजिणेची तुकाच बापा सूर म्हजे दिता तुका एकाने तुकाच वखदां सूर म्हजे तुझेच ते गोरगाशेने
आमच्या राजकारभाराचेर तुजो आशीर्वाद घाल. स्वर्गीच्या बोमोगाल बाबा, तुवें हाडल्या बगर कोणूच तुजेशी येना हें आमकां जेजू सांगता. बापूच आमकां आपणा वरवीं आपणाशी आपयता, म्हणजे जेजू वरवीं आमकां आपणाशी आपयता. आयज तुवें इतल्या जाणांक चिखलेकारांक तुजेशी आपोवन हाडल्या. इतल्या जाणांक पळोवन आमी न्हयच खुशाल जाता, पूण तुका वाखाणटा, तुका दिनवासता, कित्याक तुवेंनूच हें देणें आमकां सगळ्यांक आयज ह्या जाग्यार पावूंक फावो केल्ल्या खातीर. तेच भाशेन मागता आमी चिखलेच्या पाद्रीगाराचेर, ताका आदार दितल्या ताच्या पादकुराचेर, ताच्या गवळी फिरगोस सभेचेर आनी ताच्या दर एकेका क्रिस्ती बाबार्थ्यांचेर तुजो सुवाम आशिर्वाद आनी सर्गीची कृपा पळय. तांकां सगल्यांक तुज्या आसऱ्या कालराक आनी सांबाळ. दर एकेका गोराब्याक आनी गोराब्याच्या दर एकेका वांगड्याक तुजी कृपा गोठाय आनी पोड दी. आनी ह्या चिखलेच्या भावा भयणां बरोबर आमची सांकवाडेची भाव भयणां आसा, तांचेरूय, तांच्या कुटुंबांचेर, तांच्या भुरग्यां बाळांचेर तुजो सुभाव आशिर्वाद घाल. आनी हे देणें आमकां सगल्यांक मागता आसतना हो जागो जुंय दिपेर पडून सायबीण मायेच्या अंतराशी जुजेबाजान गुलामपणाची चीट बरयली, तो जागो तुज्या आशिर्वादान सोर तरेच्या गुलामपणांतलो सुटलो आनी बेगीनूच हांगा तुजे मोहिमेचो निवास तयार जावं. आनी हांगातान तूं एकलोच रचणार, तूं एकलोच धनी, तुकाच मोहिमा आनी रायपण फावो, तुजीच मोहिमा हांगासान संवसाराच्या चारूय कोणशांचेर परगट जावं. हें देणें आमकां सगळ्या गोंयच्या भावां भयणांक फावो कर म्हूण आमी मागता बापा. साठ सुदैवास आपलो दिसभर दीस केन्ना चुकले नासलो. आयज आमचे जायते फामिलीन हो दिसपटी दीस बंद जाला. 15 मिनट जेन्ना सांजेच्या वेळार फामील एकठांय येताली, आयज सगळीं आपआपणाच्या रुमान टीव्ही वो मोबायला सामकार आसतात. जुजेबाजाची देख घेवन आमचो कुटुंबी एकवट आनी मोग भावार्थान मागण्यान फुडें व्हरूंक जेजू आमकां तुजे कृपेन बोल.
आनीकूय जायती आमची मागणी जेजूशी उबारपाची आसात. गुप्ती ओगेपणी ती आमी उबारुया. खेरीत भाशेन उगडास करात. ह्या वेळार जायत्या जाणांनी घोडे मागलां तुजे लागीं. म्हजे पासत माग हांव. म्हाका चान्स आहा जाल्यार पडे हांव. प्रे फॉर देम. जी कोण बरी नात, जी कोण प्रश्नांक सांपडलेलीं आसात, जी कोण अनितीक सांपडलेलीं आसात, जी कोण कसलोय वावर आपल्या हातान घेवंक सोदतात, ज्या कोणाक देवाचे सुरक्षेची गरज आसा, माग तांचे पासत. तुजे पासत माग. हो वेळ तुजो. तुका पेकोवणी जाय, तुका उपकार जाय देवाचे, तुका देणी जाय. घडये भुरग्याचें देणें जाय तसली तुमच्या घरान कोणूय आसत. मागतात देवा लागीं भुरग्याच्या देण्याक. घडये आपणाकूच पेकोवणी मागता तसली तुमचे मदें ह्या वेळार आसात. माग तुका पेकोवणी. पवित्र आत्म्याच्या बळान सगळे तरेची पेकोवणी आमकां फावो जाता. भोव पवित्र संस्कारा मुखार सगळ्या आमच्या प्रश्नांक जबाब मेळटाच. माग तुजे पासत. पवित्र मिसाचे भेटेन आमी आतां वांटो घेतल्या. जेजूच्या आल्ताराचेर व्हडांतले व्हड मिलाग्रीन हाजीर करतल्या. त्या पयलीं दिमी घालुया. आमचे हात उक्ते करुया आनी ही पेकोवणी आमकां दी म्हूण पवित्र आत्म्याच्या बळान आमी मागुया. तुजी नदर ह्या वेळार भोव पवित्र संस्काराचेर आसूं दी. तुजे हात तुजे मुखार उक्ते दवर. तुजें मन उक्तें कर. तुजें काळीज उक्तें कर. हेर सगलीं चिंतनां ह्या वेळार तुज्या मनांतलीं भायर काड. हेर सगळे आवंडे जे आसात ते कुशीन दवर. फकत तूं आनी तुजो जेजू. पवित्र आत्म्याच्या बळान तो तुका पेकोवणी दिता. पवित्र आत्म्याच्या बळान तो तुका सोडयता. पवित्र आत्म्याच्या बळान सगळे तरेची गुलामपणां तो मोडून तोडून उडयता. जेजू तुजो पवित्र आत्मो आमचेर ह्या वेळार देंवय. तुजो पेकोवणेचो आत्मो जेजू आमचेर देंवय. तुजो पेकोवणेचो हात आमकां लाय. नवें जिवीत दुनिया आमकां तूं फावो कर. हालेलुया, 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 हालेलुया. Hallelujah. Thank you, Jesus.
Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Touch us, Lord. Usa pergunta de amar ao Pai. Thank you, Jesus. Jesus. Holy Spirit, come into me now, to touch and heal. Precious Spirit, come, Holy Spirit, come, and now and set my life on fire. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तुजी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. निघण्याचा आशीर्वाद देऊन आमच्या कृपा मागूया. संस्कारात इथल्या परत्या गीत गाऊन आम्ही सोडून वयाचं संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्टा मरणांचो उगडास घडोवन दवरला. तर तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटांची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं तांबून आसतना तुजे सरवणेचो फोड आमकां भोगूंक फावो कर. तूं जोरची येताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनां.
मिसाची भेटीक आमी आतां तयार जावया. तुमकां जर तर मातशें भायर वचून वारें घेवन येवपाक जाय जाल्यार भायर वचून येवपाक जाता. 5 मिनटांनी आमी मिसाची भेट सुरू करतले.
गीत घेऊया A7. सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज आवडटा. तुमकां आवडटा. एमिसा बेटी आमचे भाशेन जण एकल्याच्या इंतेसां पासवत मागुया, तशेंच चिकलेच्या भाव भयणां पासवत मागुया आनी हांगा चुरल्या सांकवाळच्या गांवां पासवत आमी मागुया. तशेंच जण एकल्याची इंतेसांवां आनी आमच्या पवित्र सभेचे इंतेसांवां आमी एमिसा बेटेन घालुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचेय सोवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, देव आमकां दुपेट जिविताची देणी फावो करता. आमच्या जल्मा वरवीं आमकां संवसारान जिवीत मेळटा जाल्यार आमच्या पवित्र स्नाना वरवीं आमकां क्रिस्ता सवे भावार्थाचें देणें मेळटा. त्या भायर रोसनार देव आमकां आनीक तरेकवार देणी फावो करता. देखीक आमची आवय बापूय, घरचीं, इश्टमित्रां, वावर धंदो, घरदार, फावो ती ग्रेस्काय आदी. पूण जायते फावटी आमी अस्कोतायेन रोसणेचो ओदीक मोग करचे सुवातेर ताका पाट वळटाव. आमी जेजूचो नीज पाटलाव करून खरें सीस जावचें मनान जेजू दाखयता ती दिशा धरून जेजूचे खरें पाटलावदार आनी उत्तम सीस जावंक आयच्या मिसाच्या बलिदानान देवाची कृपा आनी बळ आमकां मागुया. तेच परी जेन्ना आयचो दीस आमी चेडू भुरग्याक भेटयलेलो दीस म्हूण पाळटाव, तेन्ना चेडू भुरग्याचेर आड जातल्या अत्याचाराचेर आमी निशेध मारूंक आनी तांचे हक राखूंक आमी फुडाकार घेवंक बापा लागीं मागुया. मोगाच्या भाव भयणो, खेद भाशे आम देवाक हारगां दिवया. देवाक दिनवास ह्या दिसा पासत, ह्या वेळा पासत. आनी देवान आमकां सगल्यांक राखल्यांत, सांबाळल्यांत. तशेंच सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां, आमी जेजूचे खरे निजाचे शीस जावंक जेजू आमकां आपयता. जायत्यो आमकां घडयो आडखड्यो येतल्यो, पूण तरी आसतना आमी ते फुडाकार घेवन आमी कित भाशेन जेजूक मुखार घालून आमची पावलां आमी ताच्या बरोबर मालूंक आमकां जेजू आपयता. जायते पावटी आमी चुकल्या, जावं आमच्या उतरांनी जावं आमच्या कोन्यांनी आमी पातोक आदारला. तरी ह्या पातकाची आमी दूख दवरुया आनी सगळीं आमी बरोबर म्हणुया. हांव पातकी स्वर्गदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोध अपराध. घेवन सदांच सांगपार मारेक सगळ्या देवतांत भोगता
आनी तुमकां भाव भयणो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनोद प्रार्थना मागता. सोरपदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बुगसूंक आमकां सासनाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या देण्याक आमकां सोडूंक मेळटा आनी आमी तुजी आपणायलोली भुरगीं जावंक पावता. तर आमचे तुज्या मोगाच्या भुरग्याचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. जेजूचेर आमी भावाक दवरता देखून थोडी संवतरणताय सासनाचे जिविताचे दायज आमकां पावोवंक म्हूण आमी मागता. आमच्या सगळ्या तुज्या पुता जेजू देशी तो करो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता बाजूर चलयताय सासनाच्या सासना. जाणवाईच्या पुस्तकावेलें वाचप. देवाची येवजण खंयच्या मनशाक थावी जायत व सर्वेस्पराची खुशी कोण पारखून काडीत. विनाशी मनशाची चिंतना दौड न्हय आनी आमची कल्पना तीर न्हय. कारण कुसता तसली कूड ओतम्याक बारान चेपता आनी हो मातयेचो तोंबू जायती चिंतपी मनशांचेर जोडाय हाडटा. संवसारांत कितें आसा तें जाणो जावंक आमकां कठीण लागता. आमचे भोंवतणी आसा तें जाणो जावंक आमकां कोश्ट भोगतात. तर अंतलोळार आसा तें कोणाच्यान सोडून काडूंक जाय. तुवें जाणवाय दिवंक नासली जाल्यार आनी वयर तान तुजो पवित्र आत्मो पाठोवंक नासलो जाल्यार तुजी खुशी कोण ओळखूंक पावतलो आसलो. हे पोरी संवसारांत जियेतल्यांच्यो वाटो नीट जाल्यात आनी तुका कितें मानता ते मनीस शिकल्यात आनी जाणवायेन तांकां सांबाळल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. जबाब. सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेक तूंच आमचो आसरो. जबाब.
सर्वेस्परा पिणकेचे पिणके तूंच आमचो आसरो. मनशाच्या पुतां दुवानो चलात पोत्तून ह्या एकाच उतरान मनशाक तूं पोत्तून मातयेक धाडटाय. काळाचो दीस येवन गेलो, रातचो एक पार सरोन वेता, अशें तुज्या दोळ्या मुखार 1000 वर्सां. जबाब सर्वेस्परा पिणकेचे पिणके तूंच आमचो आसरो. उठाच्या वेळ्याचें सोंपोन कशें फुटलां तोंडा वरी, मनशाचो जीव तूं नाच कोत्ताय. सकाळचें तें किल्लोता आनी वाडटा, सांज पावली म्हणल्यार बावोन सुकता. जबाब सर्वेस्परा पिणकेचे पिणके तूंच आमचो आसरो. आमचे दीस कितले थोडे ते आमकां विसरूंक दिवं नाका. तेन्ना आमच्या काळजाक मेळटोली जाणवाय. पोत्तून ये सर्वेस्परा, केन्ना पर्यान रागाबोरीत रावतलोय. तुज्या चाकरांचे तुका चुरचुरे दिसूं. जबाब सर्वेस्परा पिणकेचे पिणके तूंच आमचो आसरो. दीस उजवाडटा तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर. दिसाच्या दिसा आनंदान आनी संतोषान आमी उलासूशें कोर. सर्वेस्पराचें भलेपण आमचेर देवूं. आमच्या हातांचो वावर सुफळ कोर. पळय, आमच्या हातांच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जबाब सर्वेस्परा पिणकेचे पिणके तूंच आमचो आसरो. बागेवन पावलून फिलेमोनाक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या, हांव पावलू म्हातारे पिरायेक पावलोलो आनी ते वन ओदीक आतां क्रिस्ता जेजू क्रिस्ताचो कोयदी. तुका विनोती करतां. कोयदी आसतना हांवें जल्म दिल्ल्या म्हज्या पुताक ओनिसिमाक पासत हांव हो उपकार मागतां. हांव ताका तुजेशी परतून धाडटां आनी ताचे बरोबर एके भाशेन म्हजें काळीजूय धाडटां. शुभ वर्तमाना खातीर हांव कोयदी आसतना तुजे नांवी ताणें म्हजी चाकरी करूंक ताका हांगाच म्हजेशी दवरूंक म्हजी खुशी आसली. पूण तुजी मान्यताय नासतना कितेंच करूंक म्हाका बरें दिसलें ना. तुजो उपकार तुज्या उदार खोशेन येवचो आनी हांवें तो जोंबून घेवचो न्हय म्हूण म्हाका दिसलें. ओनेसिमावाक घडये तुजे सोरशिल्लो थोडो वेळ हेच पासत पयस काडलेलो जायत की तूं दुसरी तुजे बरोबर सदांकाल आसचो. पूण आतां गुलाम कसो न्हय, तर गुलामा वन ओदीक व्हरतो. एक आपुरबायेचो भाव कसो. म्हाकाच ताची इतली आपुरबाय जाल्यार मनीस कसो आनी सोम्या सोबें भाव कसो तूं ताका कितलो ओदीक आपुरबायेचो जावचो ना. तर आमच्या एकामेकाच्या मोगाक तूं मोल दिताय जाल्यार म्हाका तुमगेर घेतलोय आसलोय तेच भाशेन ताकाय घे. देवाचें उतर हें. देवाचे उडोपकार. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. तुज्या मुखामलाचो पोरजोर तुज्या चाकराचेर फांकोय आनी तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकोय.
सवे आसूं तुमचे सवे आसूं लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान महिमा तुका सोम्या. खूप लोकांचे जोमे जेजू बरोबर चलताले आनी ताणें ओळून तांकां म्हणलें, जर कोणूय म्हजेशी येत आनी आपलो बापूय आवय बायल भुरगीं भाव भयणी हांचो आनी आपल्या जिवाचोय द्वेस करिना जायत ताच्यान म्हजो शीस जावं नजो. आनी जो कोण आपलो खुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येना ताच्यान म्हजो शीस जावं नजो. तुमचे भितरलो कोणूय एक गोपूर बांदूंक सोदीत जाल्यार तो सोंपूंक गरज तितलो खरोच आपणा लागीं जायत की ना हाचो आदीं पयलो बसून अदमास करचो ना काय. ना तर बुन्याद मारल्या उपरांत काम शांती पावोवंक ताका तांक ना जायत जाल्यार पळयतात तितली ताच्यो मस्कऱ्यो करून म्हणटली, ह्या मनशान बांदूंक आडायल्लें पूण ताच्यान सोंपूंक नजो जालें. वो कोण राजा दुसऱ्या एका राजाचेर झूज करूंक वेतलो जाल्यार 10,000 शिपाय घेवन 20,000ची फौज हाडटा ताका आपणाच्यान फुडो करूंक जाता की ना तें आदीं पयलें बसून चिंत ना जायत. जायना तर तो पयसूच आसतना निरोपी धाडून समदांची बोली करूं या म्हूण मागतलो. तेच भाशेन तुमचे मदलो कोणूय आपणा लागीं आसत तितल्यांकूय पाट करिना जाल्यार ताच्यान म्हजो शीस जावं नजो. जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान मोगाच्या बाबयनो, जितले पावटी आमी पयत पुस्तक वाचता तितले पावटी आमकां गमून येता की देव आमचो मोग कोत्ता. तशेंच जेजू आपल्या उतरांतल्यान सांगूंक सोदता, तुमी खरें निजाचे शीस जावंक तुमकां जाय तें कितें पाठ करचें पडटलें. जेन्ना घेवन पावलो पाप साहेब पॉल VI जेन्ना युक्रिस्टीक काँग्रेस ह्या मिटिंगेक बॉम्बेच्या शारांत आयलो तेन्ना जेन्ना ताची लागीं लिमोसीन ही गाडी आसली तिणें ती गाडी काडून मदर तेरेजाक दिली. आनी जेन्ना मदर तेरेजान ही गाडी घेतली तिका नाका आसलें तिणें काडलें आनी ती गाडी ऑक्शन केली. आनी जे दुळूत तिका मेळ्ळे हे भाशेन एक संस्था तिणें पिडेवंतांक सुरवात केली. तिच्यान जाय जाल्यार हे गाडयेचो जाय तो उपयोग करूंक जातालो पूण तिणें करूंक ना, कित्याक तिका संवसाराची आशा नासली, तिका मनशा कुळाची सेवा चाकरेची आशा आसली. आनी त्या पासून तिणें न्हय फकत वस्तूची आशा सोडलोली पूण आपल्या गोच्च्याची हे भाशेन ताणें पाठ केलोली. आनी त्या पासून जायत्या लोकांक तिचो हुस्को हे भाशेन जायतो लोक तिका वळखता तिच्या वावरा पासत, तिच्या बऱ्या देण्याच्या वावरा पासत. आनी त्या पासत आयज ती फामाद जाल्ली आसा. मोगाच्या बाबयनो, आयज तशेंच कितें जेजू आमकां कितें तरी सांगूंक सोदता. जरी तरी तुमी म्हजो खरो पाटलाव करूंक सोदतात जाल्यार तुमचो खुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येयात. आनी दोन तो ओपारी सांगता. एक ओपार म्हणल्यार एक मनीस एक घर बांदूंक सोदता ओ एक टावर बांदूंक सोदता. आनी जर तर एक तो घर बांदतलो जाल्यार हे भाशेन आमी जाणाव कितें कोत्तोलें तें. एके भाशेन आमी ब्लू प्रिंट काडटा
जेन्ना खंयच्या जाग्याचेर खंयचें कॉलम येतोलें, खंयची बुन्याद खंयसान सोंपतली, आमी कित भाशेन ब्लू प्रिंटार घालता आनी न्हयच फकत आमी तें कोत्ता, पूण एका आर्किटेक्टाची आमी कित भाशेन आदार घेता. ताकाय आमी जायते दुडू फारीक कोत्ता, बऱ्यांतलो बरो प्लान आमी काडून घेता. तशेंच जेन्ना एक मनीस एक घर बांदता म्हणटूच जाय तो तुकोस घेता, जाय ते पयशे ताका लागता. जर तर ताचे लागीं घोडो ना जाल्यार तो करूंक फुडें सरचो ना. गोडे ताका कोणी लोन दीत आनी तो करीत, पूण जर तर ताजे लागीं घोडो ना तो करचो ना. आनी जरी तर ताणें केलें जाल्यार लोक कितें म्हणटलो, अर्देंच ताणें सोडलें, ताचे लागीं घोडोंक जावंक ना आनी बेश्टोच ताणें हात घातलेलो आनी शेकी फोंडान पडलो. मोगाच्या बाबयनो, असले आमी जायते पावटी घोडे आयकता वा पळयता आनी तेंच जेजू ह्या उदाहरणा वरवीं आमकां सांगूंक सोदता. तशेंच दुसरें उदाहरण जेजू आमकां दिता, तो म्हणटा जेन्ना एक फौज, एका मनशा लागीं फौज आसा 10,000 फौज आनी दुसरे वाटेंतल्यान 20,000 फौज ताचे लागीं झूज मारूंक येता. तो केद भाशेन एक निरोपी धाडटलो की म्हजे लागीं जावचें ना तुमचे लागीं झगडूंक, कित्याक म्हजे लागीं फकत 10,000 आसा. पूण तो केद भाशेन फाटीं सरतलो, नाजाल्यार केद भाशेन तो सांडटलो. म्हज्या भाव भयणो, जेजू ह्या 2 उदाहरणां वरवीं आमकां सांगूंक सोदता की आमी कितें तरी फाटीं घालूंक जाय. जर तर आमी कितें तरी ह्या संवसारान अचीव करूंक सोदता, कितें तरी आमी निर्माण करूंक सोदता जाल्यार आमी कितें तरी फाटल्यान घालूंक जाय. जावं जेजू म्हणटा तुज्या भावाचो, तुज्या भयणीचो, तुज्या आवयचो, तुज्या बापायचो केद भाशेन तुवें पयस करूंक पडटलें. जर तर म्हजो पाटलाव करूंक सोदताय जाल्यार. आमी जाणा जायते पावटी एका पाद्रीच्या एका माद्रीच्या जिवितान अशेंच कितें घडटा, तशेंच भाग्यवंताच्या जिवितान असलेंच आमी पळयता की तांणी आपल्या आवय बापायक, तांच्या घरच्यांक केद भाशेन दुडवांक जावं गिरेस्तकायेक पयस करून पयसुल्ल्या गांवांत ते वावर करतात. आनी केद भाशेन न्हयच फकत एका फिरगोजकारांची, तशेंच दुसऱ्या लोकांची सेवा ते करूंक पावतात. आनी तेंच करूंक जेजू आमकां आयज आपयता. न्हयच फकत एका पाद्रीक, न्हयच फकत एका माद्रीक, पूण जोड एकल्याक आमकां घोडे जायते पावटी आमचो वावर आसतलो, आमचो जावं ऑफिसाचो वावर जावं दुसरो हेर वावर, पूण आमी तो फाटीं दवरून कांय पावटी आमी इगोज मातेची जावं पयस सोबेची आमी सेवा करूंक फुडें वेता. पूण कांय पावटी आमची शेजारी म्हणटात सदांच तो इगोजेंतूच मेलोलो आसता, सदांच तो थंयसरूच आसता, ताका गोच्यांचें पडलोलें ना, ताका केद भाशेन घरांतलें पडलेलें ना. आमी सदांच जेन्ना असल्यो घडण्यो जातात तेन्ना बॅलन्स करूंक भोव गरजेचें. तर जेजू केद भाशेन तांकां पयसावयना, जेजू केद भाशेन आमकां सगल्यांक आपणायता. एके भाशेन तो सांगूंक सोदता की जर तर म्हजो पाटलाव करूंक सोदताय जाल्यार जाय तें तुका सोंसचें पडटलें. आनी आमी जायते पावटी असले सोंसूंक पावता. आयज आमी केद भाशेन चेडवां भुरग्याचो एके भाशेन उगडास कोत्ता. जेन्ना आमी जाणा एक भुरगें जल्मोचें आसा जाल्यार एक आवयक, एक कुटुंबाक जायतो हुस्को आसता. पूण आयच्या समाजांत जायतें असलें वायट घडटा. जेन्ना तांकां गमोन येता, एक चेडूं भुरगें कुसव्यांत आसा, ते भाशेन तीं नाटक करूंक भोंवतात. इंडियेच्या शारांत, पंजाबाक जावं हरियाणाक असलें जायतें आमी आयकता. तशेंच आमचेय ह्या हांगा थंयसर आमी बारीक बारीक आयकता आसतलें, पूण तें तितलें वाऱ्यार वचना. पूण जेन्ना तें गमता, कोणाक गमता, कांय पावटी आमी न्यूज पेपराचेर आयकता आनी हे भाशेन तें आमी आयकता. पूण आयज जेन्ना ह्या मिसा भेटेन वांटो घेता आसतना केद भाशेन ह्या चेडवां भुरग्यांक पासत आमी मागुया. कित्याक एका चेडवां भुरग्या वरवीं केद भाशेन आमकां जायतें बरेंपण मेळटा. तीच एक वस्तोरी
एक भुरग्याक जल्म ह्या संवसारांत हाडटा म्हणटच आमी केद भाशेन देवाक आर्गां दिवंक जाय आनी देवाक दिन वाचूंक जाय. एका चेडवा भुरग्या पासत ताच्या देण्या पासत न्हय ताका नाटक करूंक पूण ताचो सांबाळ करूंक आनी हेंच आयज आमकां पयस सभाग करूंक आपयता. मोगाच्या भाव भयणो, आयज ह्या मिसा भेटेन वांटो घेता आसतना केद भाशेन ही आमची भावना जावनी की आमी आमच्या भाव भयणां पासत मागूंक, हांगासर एकठांय जालेले जोण पासत आमी मागूंक की आमची मोनां बदलूंक, आमच्या समाजा सवे आमची सेवा चाकरी दाखोवंक, न्हयच फकत आमच्या गोच्यांची सेवा करूंक बगर आमच्या भाव भयणाची जी कोण पिडेंत आसात, दुयेंत आसात, जांकां गरज आसा तांची आमी सेवा करूंक आनी तोच देव आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर सुभाम आशिर्वाद घालतलो. सगळीं उबी रावया. सगळीं बरोबर म्हणया. सोत मानता देवाक, सोर पळयदार बापा, स्वर्गांत पृथ्वीच्या आसना आनी जेजू क्रिस्ता तुज्या एकल्यास पुता आमच्या सोम्या तो पळयता आज्ञा वयर सांबाळलो आमकां मिठाई सोलमलो पावस पळयता कोल सोंसले ताका कुस्सा जोडलो तो मेळ्ळें तांके केलो तो मेळ्ळें म्हणजे देंवलो तिसऱ्या दिसा मेळ्ळें चिवून चालो चलो सोर पळयता देवपाच्या उजालो आत्माता देवगात्म्या आपले परसबे बदकां सायकतात पातकांचें बोगसणें पुरचें जेवण पोळ सासणाचें जिवीत आमची मागणी देव आयकता म्हणटच आमची मागणी देव मुखार आमी घालुया. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापान बिस्पांनी आनी पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपले जिविताचे चाली वरवीं जेजूचे कोरेक शीस जावन क्रिस्ती पोरजेक बरे नमणे जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. राजकारभार चलयतल्यांनी सोर धर्म आनी बावरता आड उपरासतल्या शिकवणेचेर बंदी घालूंक आनी हे वरवीं समाजांत शांतीचें आनी एकचाराचें वातावरण निर्माण करूंक तांकां पवित्र आत्म्याचें मार्गदर्शन आनी देवाची कृपा मागुया. समेस्तांनी जेजूचो पाटलाव करतना सगळें फाटीं साडून जेजूक पयलो वयलो जागो दिवंक जिवितांत येतले कुरीस मोगान वेंगूंक आनी जिविताचे सोर परिस्थितींत जेजूचे कोरे शीस आमी जावंक आमकां बापाचो आदार मागुया. चेडूं भुरग्याक भेटयलेलो दीस आमी पालता तेन्ना आमच्या कुटुंबांत देसांत आनी संवसारांत चेडूं भुरग्यांचेर देवान आपलो आशिर्वाद घालूंक आनी तांचेर जातले अत्याचार नपयत जावंक तांचो रेस्पेत मान फावो जावंक देवा लागीं मागुया. सर्गींच्या पाय आमची कांय मागणी आमची आमकां दवरल्यान तशेंच आमी मागता आमच्या ह्या चिखलेच्या फिरगोजकारां पासत तशेंच सांकवाळच्या आनी आमच्या कुटुंबा पासत सदांच आमी देवाच्या उतराक खरेपणी पाळो दिवंक त्या उतराक अमकेच भाशेन बरें तें बरी कोन्नी आमी आदारूंक आनी त्या कोन्या वरवीं आमचें जिवीत आमी बरे तरेन जिवंक आमकां तुजी कृपा बोळ फाव करून मागता
त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. जें तुमचें बलिदान सोरपयता देवपाक मानता तसलें जावन मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मर्मीक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या देवांक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तूं कोरे भक्तीची आनी शांतीची जोर तुजे मोहिमेक फावो तो मान आमी दिवचो कोर आनी ह्या पवित्र गुटान वांटो घेवन एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारान सासनाच्या देवा, सोर काळयान सोर उतायन जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिल्लो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतलीं. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखलें आम्हा समेस्तांक जिवीत सासनाचें. आपल्या मोहिमेवंत स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीचीं. देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पळयत, तूं सगळ्या पळयतपणाची जोर तुज्या पळयत आत्म्याक धाडून देणी पळयत कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोवन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची.
तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात ज्ञातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यान सासणी कोराचें रगत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो वडवान सोडवणीची काल सुद्दां समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी मुखार म्हणून आसता. आनी जेजूची कूड शिवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितमीचे विस्तार जालोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवणी बापा आनी सगल्या याज्ञिकां वर्गां बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो दवरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडजोळीत तुमकां मोड पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार माय देवाचे माय सांगाती तिचो पोती बागेवन झुजे बागेवन दोन मृतां बागेवन झुजे वाज आनी सोड काणकां मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूता पवित्र आत्म्याचे कोणाक सर्ववेदार बापा सोबंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. मोगाच्या बाबयनो आयज जेन्ना पयस सभा ते भाशेन चेडवा भुरग्यां पासत मागूंक लायता तशेंच आमच्या भुरग्यां पासत आमी मागुया की सदांच तांणी आपल्या जिवितांत बऱ्यो कन्यो आदारूंक आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करूंक तांकां शिकोवंक आमकां जोणेकल्याक कृपा बळ ह्या मिसा भेटेंतल्यान मागुया. आमचे सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशें उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सुरकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवट की पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन भुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पुणच्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाका पयल्यांची सगळी सुभागी सुम्या तुवें म्हज्या भितर म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. स्वामी म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत चलचो ना बगर ताका आसतलो
जिविताचो उजवाड. प्रार्थया. सर्वेस्परा जिव्या देवा, तुझ्या उतराच्या आणि संस्काराच्या जेवणान तुझ्या भावार्थ्यांक तूं पोसताय आनी जिवीत दिताय. तुझ्या मोगाच्या पुताचें मोळीक मांस रगत घेवन ह्या भोव वर्त्या देण्यांचो आमी चड आनी चड फोळ काडूं आनी सासणांक ताच्या जिविताची भागीदारां जावंक पावूं. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवे. आमेन. मातशें बसुया. प्रितीच्या भावा भयणो, हे मागण्यांचे रितीच्या शेवटाक आमी पावल्या आनी हांव ही संदी घेता पयले सुवातेर देवाक, बापाक, पुताक, पवित्र आत्म्यांक आनी सायबीण मांयक वाखाणूंक आनी दिनवासूंक आमकां सगल्यांक आयज ह्या आयतारा दिसा हांगासर जमयल्ल्या खातीर. देवाक म्हजे दिनवास, देवाक म्हजी वाखाणणी. दुसरे सुवातेर हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा चिखलेच्या पादविगाराक. जेन्ना ताच्या दारार मारलें आनी मागलें, पयलीं मातशें ओरचूण आसली. तुमी जाणोत ह्या दिसांनी नोवेनां चलतात आनी सगल्या इगोर्जांनी तशेंच चिखलेचे इगोर्जेंत नोवेन सांजेचें जाता. पूण इतलें आसतना आयज तांणी नोवेन पुऱ्यान बंद करून तुमी इतलीं जाण हांगासर आयलीं देखून पादविगाराक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. ताजेर आनी ताच्या पादकुराचेर आनी तांच्या मुण्यारपणांचेर देवाचो पोट आशिर्वाद आनी बेसांवां मागता. आनी तांच्याच नांवान आयज आमचे मोदें आसा फादर बर्नर्ड. तो जावन आसा पालोटायन संस्थेचो, चिखले पालोटायन घरांत रावता. खेरीत भाशेन ताणें पादविगाराच्या उल्याक कान दिवन हांगासर येवन आमचे पासत मीस भेटयलें आनी ह्या मिसांत आमचे खातीर मागलें. तर ताकाय फादर तुका देव बरें करूं. खेरीत भाशेन दिनवासता आमचे मोदें आसा आमचे सांतवारीचो रेतोर फादर मानुएल डायस. तोय हांगासर आयलो आनी आमचे बरोबर ताणें ह्या मागण्यांत वांटो घेतलो. फादर देवान तुजेर आनी तुज्या मुण्यारपणांचेर आशिर्वाद घालूं. म्हजे खेरीत दिनवास तुमकां चिखलेच्या भावां भयणांक. आयज आयतार जावनूय जेन्ना पादविगारान तुमकां उलो मारलो, हांगासर येवंक तुमी इतलीं जाण व्हडलो आंकडो हांगासर आयलो तो पळोवन आमकां कुशालकाय भोगता. सगल्यांक तुमकां दर एकल्याक भाग्योन जुजेवाजाची मजतीन आनी सायबीण मांयच्या मागण्यान देव बाप तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमचे गोराबे राखूं आनी सांबाळूं हें म्हजें मागणें. सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं. आनी तुमचे बरोबर आसात आमची गांवची भाव भयणां, तांकांय म्हजे दिनवास. ती सदांच आदार दितात आनी असल्या मागण्यांचे रितीन वांटो घेतात, तांकांय दिनवास. सोंपयतना एक ल्हानशी मागणें कशी, आमचे लागीं चड व्हडलें दिवंक जायना, इली हायटी ना, लो टी, मातशें थोडोसो चायेचो गोंठ घेवचो आनी मागीर घरावेचें. तर सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं आनी देवाचो उपट आशिर्वाद तुमचेर, तुमच्या वावरा धंद्याचेर, भुरग्यां बाळांचेर, कुटुंबाचेर पडूं. थँक्यू. गॉड ब्लेस यू. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. सर्वदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमीन. वचून येयात, क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. चान्स आहा आमकां? चान्स आहा न्हू? देवा कारगां दिवया आमकां आयज हो चान्स मेवलो म्हूण हिंगासर येवपाक. खेरीत भाशेन आमच्या विगार बाराक फादर कॅनेट तो पादविगार सांकवाळेचो, तेच बरोबर आमचो डीन मोर्मुगांव डिनरीचो, आनी हो सोयेक आयज आमकां दिलो देखून ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचो सांकवारीचो रेतोर फादर मानेल, आमचो खूब आपुरबायेचो आनी मोगाचो, ताकाय आमी चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी ताच्या वावराचेर भोव करून ताचो वावर आमचो सांत जुजेवाज आसा, ताची भक्ती आनिकूय वाडोवपाक आमचो भाग्योन आमचो सांत तो. तर ताची भक्ती वाडोवपाक भार घेवन आमचो फादर मानुएल आनी ताचे बरोबर आमचो फादर कॅनेट आनी ह्या गांवची भाव भयणां वावुरतात. जाल्यार पादविगार, विगारवार
आमचो सांगात तुका ह्या वावरान सदांच आसतलो आनी आमची चिखलेची पवित्र सभा सदांच जुजे वाजाक आमचोच म्हूण मानता. तर ह्या वावरान आमी सदांच तुमचे बराबर आसतले आनी जो तुमकां आशिर्वाद मेळटा जुजे वाजाचो तो आमकांय घेवंक आमी इल्लोसो चान्स सदांच घेतले. तुमकां सगल्यांक किरीत भाशेन हो वेळ काडून तुमी आयली देखून तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं. म्हज्या फिरगोजकारांक तुमकां लागून म्हजें नांव वयर चडलें देखून तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं. आमचो पात कुरी आयज आसतलो आसलो म्हळ्यार तेजो अंकल भायर पडला आनी ताका इंतेराक वचपाक पडलें देखून ताचेय पासत आमी मागुया. येता आसतना तुमी थोडीं जाणां प्रायवेट मोटरसायकलीन येयल्यात, थोडीं दुसऱ्यांचे गाडयेन बसून येयल्यात, थोडीं बसीन लिफ्ट घेवन येयल्यात. एक बस केल्ली आहा तितून जायतो जागो आसा. वयता आसतना सगल्यांनी जी कोण मोटोर घेयनासतना येयल्यात तांणी सुसेगाद बसीन बसून वयचें. बसीची तिकेट लुइजीन काडटले. लुइजिना बरोबर तुमी सगल्यांनी बसीन बसचें आनी फादर कॅनटान आमचे पासत बरीशी च्या तयार केल्ली आहा ती सगळी पिवन आमी सुसेगाद या. देव बरें करूं सगल्यांक.